सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. उच्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो, त्या सारकीं ताचीं उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भोस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोळ्यांचे गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरूंत पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखलां आनी तुजी इश्टाकोत जोडून मरून गेल्यांत ती सगळीं सुभागी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो परजोळ फांकूय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांचो सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. सर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दालकुवेले कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोल्या दाखवेलेक बाळगून सांबाळ. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशांचेर, तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सरशिलीं आमी कोडसुरून वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें थारोन पळयतलें. सर्वेस्पराक जोय. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरावेलें देवून येता आसतना सिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळे थारार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखिलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतोय ताचे हातांतलें शोशचें आसा. तेन्ना स्नानदातार जुआंव विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल व्हळ. तुज्या मुखामळाचो परजोळ पडून दी सर्वेस्परा. नियाळाक आदार. देवाक पळोवचें आसा. देवान दर एक मनशाचे काळजांत घातलेली आसा, कित्याक देवान मनशाक आपणा खातीर रचला. देवान सदांच मनशाक आपल्या सवें येवसो करता, कित्याक देवा सवेंच मनशाक पूर्ण सोत खुशालकाय मेळटा आनी थंय
पावल्या शिवाय मनशाची आशा सोंपना. संवसारी वस्तूंचे आशेन मनशाक पूर्ण दादूसपण मेळना. ह्या खातीर मनशाक आपली वळख दिवंक देवान जायते प्रवाद्यांक पाठयले. देखीक पयले वाचपांत देवान एलिजा प्रवाद्याक धाडलो. एलिजान खुणा आनी विस्मिता वरवीं देवाचो मोग पुरगटलो, पूण इस्रायल परजेन तो नाकारलो. आपल्या पुताक धाडूंक देवान जुआंव बातिस्ताक धाडलो, पूण ताचो जीव काडलो. आयचे शुभ वर्तमानांत शीस जेजूची देवीक रूप पळोवन दोंगरावेले खाला देंवतात, पूण तांचे मनांत जायते प्रश्न. क्रिस्त येणाचे काळांत आमी आसाव आनी पवित्र सोबा आमकां ताच्या येण्यांत तयार जावंक मोंगे पातकाक पाट करूंक खुशाल जावंक आपयता. आमी तर हे खबरेंत खुशाल जायनात जाल्यार आमी अजून पातकाची सावळेन जियेता. सोरेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ह्या काळांत नितोळ मनान काळजान जेजूक सोदुया, तेन्ना ताचे मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडटलो. मागणें, मोगाळ जेजू, तुजें मुखामळ पळोवंक तयार जावंक संदी दिलेली ती हांवें ओगडायना जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.